हॅलो पात्राव, 1000 लिटरच्या टाकीचो प्राइस किती रे? आणि 500 लिटरच्या टाकीचो प्राइस? ओके सांगता तुका थोड्या वेळ. बरं ओके. कितें रे, कसले नेगोशिएशन्स? काय नाही रे रोहित, उदकाचो ऑल्टरनेट अरेंजमेंट करता न्ही. 1000 लिटरची टाकी घरा आसा मरे आमच्या. 500 लिटरची टाकी म्हाका न्यू घेवपा जाय म्हणून विचारतालो तेका हांव फोन करून. आता कितें उदकाचोय बॅकअप? हय रे. पूण पाणू म्हाका एक सांग, तुका जर 7 दीस नळाक उदकूच येवंक ना जाल्यार मागीर कितें करतलो तर? आवय कितें सांगता रे तूं रोहित, फुट्टली मरे आमची मागीर सारकी. तसो जाल्यार उदकाचो अरेंजमेंट करचोच पडटलो म्हाका. सारकें तुजें. आता उदकाचो विशय सोड, चल सोडलो. आता इलेक्ट्रिसिटीचो विषय घेवया. चल घेतलो. आता आमी सगळे जाण सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन न घेता 3 फेज घेता, कित्याक आमकां बॅकअप जाय म्हणून. होय आणि एडिशनल इन्व्हर्टर सुद्धा घेता, कित्याक बॅकअपाचो बॅकअप म्हणून. सारकें तुजें. पूण तुका खबर आसा आमच्या गोंयच्या इलेक्ट्रिसिटीचो बॅकअप कितें तो? खबर ना म्हाका. आता बेश्टो वायर गुटलो नाका. चल तर साध्या सोप्या भाषेत समजोया. बस, ट्रेन और लड़की के पीछे भागने का नहीं रे, एक गई दूसरी आती है अशें हांव म्हणिना, अशें हो भाऊ म्हणटा. आता आमचें लायफ सुद्दां इतकें कॉम्प्लिकेटेड जाला की आमकां प्रत्येक गजालीक एक ऑप्शन जाय पडटा. फॉर एग्जाम्पल आमी खंयच्या हॉटेलान गेले जाल्यार पेप्सी ना, कोक आसा, मसाला डोसा ना, प्लेन डोसा आसा, मिक्स भाजी ना, सुकी भाजी आसा, वडा ना, मिरची आसा. अरे आमच्या फोनान जे 2-2 सिम कार्ड घालून भोंवता आमी, ते वेगवेगळे सर्वीस प्रोवायडराचे असता. कित्याक तर एक नेटवर्क फेल जालें जाल्यार दुसऱ्यान तरी आमकां सपोर्ट करपाक जाय, ही आमची धारणा. अशें आमी मनीस. हांव जर तुमकां विचारीत की आमच्या स्टेटीचो पावर बॅकअप कितें किंवा आमचे ट्रान्समिशन लायन जे आमचे सोर्सीस आसा ते कितें हें जर विचारलें जाल्यार तुमकां खबर आसा. नमस्कार नियोकार तुमकां आयच्या खाशेल्या कार्यावळीत जेचें नांव आसा गोवा कनेक्ट, जितून आमी विशय साद्या सोप्या भाशेन तुमच्या मुखार मांडटा. आनी आयचो म्हाजो विशय आसा तो पावर बॅकअप. पावर बॅकअपा कडेन वचच्या पयलीं पावर सोर्सीस पळोवया. जशें हांवें तुमकां लास्ट एपिसोडान सांगलेलें की गोवा गव्हर्मेंट बाय करता, परचेस करता इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम NTPC. आता NTPC जनरेट कशी करता इलेक्ट्रिसिटी? बाय बर्निंग कोल, जाका आमी थर्मल इलेक्ट्रिसिटी म्हणटा. आता हो जालो एक विशय. दुसरो, जेन्ना आमकां एक्सेसीव जे इलेक्ट्रिसिटी लागता तेन्ना सरकार आमची ओपन मार्केटांतल्यान ती परचेस करता. आणि अंडर द सेंट्रल गव्हर्मेंट गायडलायन्स प्रत्येक स्टेटीक आतां खंय तरी सोलर एनर्जी परचेस करची पडटा, जी आमचो सरकार परचेस करता फ्रॉम स्टेट्स लायक राजस्थान, जे एक्सेसीव इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता वाया सोलर एनर्जी. पयलीं आमी पळोवया गोंयचे ट्रान्समिशन लायन्स आणि पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर. आता ट्रान्समिशन लायन जेन्ना म्हणटा आमी तेन्ना आमचे कडेन 3 ऑप्शन्स आसा. एक जी आमकां लायन येता ती कर्नाटकाच्यान आंबेवाडीच्यान, जी पास जाता मोले वायल्ड लायफ सँच्युरी, वन ऑफ द ओल्डस्ट लायन आमची, जी रिसीव जाता शेल्डे सबस्टेशनान. ती आसा 220 kV. दुसरी आसा ती येता आमकां फ्रॉम कोल्हापूर वाया तिळारी घाट आणि रिसीव जातायत आमोणा बिचोली तालुका. आणि तिसरी जी आसा ती येता आमकां अगेन कोल्हापूरच्यान, बट ती रिसीव जाता कोलवाळे सबस्टेशन, ती आसा 400. म्हणजे आमच्या कडेन 3 ऑप्शन्स आसा. वन इज 220, दी अदर वन इज ऑल्सो 220, आणि जी नवी आसा जी कोलवाळे सबस्टेशना कडेन आमी रिसीव करता ती आसा आमची 400 kV. आता इलेक्ट्रिसिटीचे कॅल्क्युलेशन जर तुमकां पावर लोड पळोवंक जाय जाल्यार म्हाज्या सारकेलो लेमॅन म्हणटलो आसलो की ओके 400 kV येता मरे कोलवाळे रिसीव जाता, दुसरी येता ती आमोण्या 220 kV, आणि तिसरी येता ती आमकां शेल्डे मेळटा ती 220. सो हे जर तिनूय एड केले जाल्यार वी कम टू अ ग्रँड फिगर ऑफ 840 kV. आणि हो इन्फ्रास्ट्रक्चर किंवा ही पावर आमकां खूब जाली. बट हे कॅल्क्युलेशन मातशें वेगळें आसा. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जेन्ना तुमी वयतले तेन्ना तुमकां रियलायज जातलें हे इतकें सिंपल ना. त्या इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर आनी त्या कॅल्क्युलेशनाचेर हांव मागीर येता. पयलीं पळोवया पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर. गोंयांत टोटल 220 kV ची सबस्टेशन आसा. ही आसात फोण्या, शेल्डे, थिवी, आमोणा, कुंकळ्ळी, वेर्णा हे जे नवे सबस्टेशन जाला. तशीच 5 110 kV ची सबस्टेशन्स आसात. ही आसात फोण्या, शेल्डे, थिवी, वेर्णा आणि कदंबा. तशीच पुराय गोंयभर 33 kV ची सबस्टेशन्स आसात. पहिला तर तुम्ही विचार करता आसतले की हो इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि ह्यो ट्रान्समिशन लायन जे येता हे आमच्या खातीर आता सध्या पुरो आसा काय? मे बी सध्या आमी कम्फर्टेबल आसा, बट जसो जसो वेळ वयतलो तेन्ना तेन्ना आमकां अपग्रेड करचें पडटलें. फॉर एग्जाम्पल जशें पॉप्युलेशन वाडटा, जशें डेव्हलपमेंट जाता, तशें टुरिजम वाडटा, तशें न्यू इंडस्ट्रीज येता, आमचे पावर रिक्वायरमेंट डेफिनेटली वाडटले. आता एक जर बारीक गजाल तुम्ही पळयता जाल्यार फाटले 6 म्हयन्यान मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जालो, ताच्या नंतर आयुष हॉस्पिटल जालें, सरकाराचे बारीक सारीक वेगवेगळे प्रोजेक्ट्स येता. ह्या प्रत्येक गजालीक आमकां इलेक्ट्रिसिटी किंवा पावरची डिमांड आसता. हे जालें हांव फक्त सरकाराचें उलयता. ताच्या भायर प्रायवेट सेक्टर आसा.
आतां फाल्यां कोणाक हॉटेल ओपन करपाक जाय, कोणाक बीग कमर्शियल प्रोजेक्ट लॉन्च करपाक जाय, कोणाक न्यू इंडस्ट्री सेटअप करपाक जाय, तुमच्या म्हाज्या सारकिल्ल्याक मे बी एक फ्लॅट घेवपाक जाय किंवा एक नवें घर बांदपाक जाय किंवा तेका सुद्दां आमकां पावराची गरज आसतली. सो हे सगळें आमकां फॅक्टर करपाक जाय, कॅल्कुलेट करपाक जाय. सो तेन्ना आमकां जो लोड आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर ते आमकां डेफिनेटली इन्क्रीज करचें पडटलें. आतां तुमी म्हणटले की हो इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडोवपाचो तरी कसो? एक आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी दुसरी आसा ट्रान्समिशन लायन. जशें हांवें तुमकां पयलीं सांगलें की एक लायन जी आमी कोळवाळे रिसीव करता ती 400 kV ची आसा, दुसरी आमी जी आमोण्या रिसीव करता ती 220 kV ची आसा आनी तिसरी जी आमी शेल्डे सबस्टेशनाचेर रिसीव करता ती 220 kV ची आसा. आतां हें बारीक जर कॅल्क्युलेशन पळयशात जाल्यार वी नीड अनदर 400 kV ची लायन, ट्रान्समिशन लायन. आतां तुमी म्हणटाले की हे केन्ना येतले आनी आमकां केन्ना बाबा अच्छे दिन पळोवपाक मेळटले, जाल्यार तुमकां एक सांगपाक सोदता की सरकार म्हणजे गोंय सरकार आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट ऑलरेडी ह्या विशयाचेर काम ऑलरेडी सुरू जाला आनी ते ऑलमोस्ट इन द 50-60% ऑफ कंप्लिशन फेजीन आसा. ती म्हळ्यार अपग्रेडेशन ऑफ दी एक्झिस्टींग लायन. आतां हे एक्झिस्टींग लायन खंयची? जी आमकां आंबेवाडीच्यान म्हणजे कर्नाटकाच्यान आमकां मोल्या वायल्ड लायफ सँच्युरींतल्यान जी लायन पास जाता आनी आमी जी शेल्डे सब स्टेशनाचेर रिसीव करता तो एंटायर प्रोसेस अपग्रेड जातलो टू 400 kV. आनी हे एकदां अपग्रेड जर जालें जाल्यार आमचे पावर यूज किंवा पावर जे आमचे इश्यूज आसा ते मातशे कमी जातले. आतां हितूर दोन गजाली जातल्यो. एक डेफिनेटली जशें जशें आमचें पॉप्युलेशन सगळें वाडटलें किंवा न्यू प्रोजेक्ट्स जे आमी पळयता किंवा फुडली जर आमी 20-25 वर्सांचो इन्फ्रास्ट्रक्चर जर पळयता, ट्रान्समिशन लायन पळयता जाल्यार आमचे हो एक केस आमची थंय सेटल जातली. दुसरी गजाल जी आसा आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट गजाल आसा की आमी एक वेस्टर्न ग्रिडांतल्यान आमकां पावर मेळटा आनी एक सदर्न ग्रिडांतल्यान पावर मेळटा. सदर्न ग्रिडांतल्यान डेफिनेटली जी शेल्डे रिसीव करता ती आनी वेस्टर्न ग्रिडांतल्यान जी आमकां कोल्हापूरच्यान येता ती आमी कोलवाळे रिसीव करता. आतां फॉर सम रिजन, फॉर नॅचरल कॅलॅमिटी म्हणा किंवा नॅचरल डिझास्टर म्हणा, एक खंयची लायन जर आमची जर गेली जाल्यार आमी सद्याच्या परिस्थितीन टू कोप अप इज व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट. बट फाल्यां सकाळीं जर एक खंयची लायन आमची ह्या न्यू इन्फ्रास्ट्रक्चरान किंवा अपग्रेडेशनान जर आमची खंयची लायन जर गेली जाल्यार आमी इदर वेस्टर्न ग्रिडाचेर किंवा सदर्न ग्रिडाचेर शिफ्ट जावन एंटायर स्टेट कॅन वी सेल थ्रू इन दीस इलेक्ट्रिकल क्रायसीस. जर फुडें कितें जर जालें जाल्यार आमच्या कडेन ऑलरेडी बॅकअप आसतलो ऑफ सदर्न ग्रीड किंवा वेस्टर्न ग्रीड. बरेच जाण म्हणटा की 400 kV ची लायन कित्या खातीर? ऑब्वियसली 400 kV ची लायन जी आमी अपग्रेड करता दॅट वील स्टेबिलायज आवर इकॉनॉमी, मोर इम्पॉर्टंटली जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करतले आनी इन्वेस्टमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज सुद्दां क्रिएट करतले. आतां परत 400 kV चे महत्व कित्या खातीर इम्पॉर्टंट आसा? बरेचदा जेन्ना आमी गाडी घेता तेन्ना आमी मायलेज विचारतात. तेन्ना आमकां मायलेज सांगतना तो सेल्समॅन दोन मायलेजी सांगता, एक सिटी मायलेज आनी दुसरी हायवे मायलेज. आतां हितूर डिफरन्स कितें? सिटीन जेन्ना आमी भोंवता तेन्ना इदर आमी फर्स्ट, सेकंड किंवा थर्ड गियरान चडशे आमी किंवा स्लो स्पिडीचेर गाडी चलयता सो आमकां मायलेज कमी मेळटा. बट हावेवर जेन्ना आमी हायवेचेर आसता तेन्ना आमी फोर्थ किंवा फिफ्थ गियरान आनी कंटिन्युअसली इकॉनॉमी रेंजान आमी गाडी चलयता, त्या खातीर आमकां मायलेज गाडयेची चड मेळटा. 400 kV चे नाटक हें अशेंच आसा. आमी 400 kV कित्याक अपग्रेड करचे? बिकॉज तेन्ना लॉसीस कमी जाता. लॉसीस कमी जाता जाल्यार थंयसर आमी ऑब्वियसली सर्वीस जी लोकांक आसा ती इम्पॉर्टंट बरी पावता आनी लॉसीस जाल्ल्या कारणाक आमी एक्सपेंडिचरूय कमी जाता. सो ऑल दीस थिंग्स वील फॅसिलिटेट अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट म्हणा किंवा एम्प्लॉयमेंट म्हणा. बट हे जो लॉस जो आसा लॉस आमी सद्या बेर करता विथ 220 kV लायन. 400 kV लायनीचेर जेन्ना शिफ्ट जातले तेन्ना हो लॉसीस खूब कमी जातलो. एपिसोडान तुमकां हांवें मदीं सांगलेलें ऑफ कॅल्क्युलेशन जे म्हाज्या साद्या सारक्या मनशाक विचारशात जाल्यार 400 + 220 + 220 हांवें तुमकां म्हटलेलें की 840 आमी फिगर पावता. KV इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेट ऑर मे बी आमचें इन्फ्रास्ट्रक्चर तितकें जातलें. बट दॅट डजंट वर्क दॅट वे. 400 kV, 220 kV, अगेन 400 or maybe 220 kV हे इंडिपेंडंटली काम करता. 400 जेन्ना म्हणटा किंवा 220 म्हणटा, 400 kV इज द लेवल एट वीच वी कॅन डिरायव रिलायबल करंट फ्रॉम अदर स्टेट. जे ट्रान्समिशन आसा तें आमी रिसीव करू शकता फ्रॉम दीस पर्टिक्युलर इन्फ्रास्ट्रक्चर. म्हणजे आमच्या स्टेटीचे जर चड रिक्वायरमेंट आसा जाल्यार आमी चड परचेस करू शकता इलेक्ट्रिसिटी आनी आमी एंड युजरा कडेन मेरेन पावूं शकता. आनी आमची जर कमी आसा जाल्यार डेफिनेटली वी हॅव द रिलायबल इन्फ्रास्ट्रक्चर वीच कॅन सस्टेन अस. पुणून जर आमचो फ्युचर जर फुडार जर आमी पळयत जाल्यार आमकां डेफिनेटली हें अपग्रेडेशन इम्पॉर्टंट आसा बिकॉज हें अपग्रेडेशन आमकां फुडले 20 ते 25 वर्सां उपयोगी पडटलें. सो फायनली 3-phase कनेक्शनाचे जर हॅसल फ्री आणि खरो आनंद जर तुम्ही घेतले जाल्यार अपग्रेडेशन इज द मस्ट. आणि गोंय आणि गोंयकाराच्या विकासाच्या दिशेन एक नवे पावल म्हणजे गोवा तमना ट्रान्समिशन लायन. आता हे हांव म्हणटा म्हणून मानू नका, स्वताचो अभ्यास करा आणि साध्या सोप्या भाशेत समजा, कित्याक तर विशय गोंयच्या उदरगतीचो आसा.